गायन घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11. Dewa tuyang sorong duka busuk untuk kita. Dewa tuyang sorong cipi duka beton kita. Dewa tuyang sorong duka busuk untuk kita. Cipi duka beton kita. Bapakku takatnya Mondon moy mangsasna. Bapakku takatnya Mondon moy mangsasna. Dewa tuang souswan tu sobosol kogo kita. Dewa tuang soadan tu jimodot mago kita. Dewa tuang souswan tu sobosol kogo kita. Dewa tutang soada luci modot mago kita. Papa putakatnya mondon moy masasna. Bapa putakatnya mondon moy masasna. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू बरें. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट सिल्वा फॅमिली हांचे सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्मे पासत आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. जायतीं जाणां बरीं नात आनी आयज करीत भाशेन बुधवारा दिसा सायबीण मांयचे मजतीन मागतात आपणाक बरी भलायकी दी म्हूण. तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लायन तांच्या भावार्थाक फावो तें वखद दी म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचे पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमी देवा मुखार दवरुया. आनीक संवसाराची शांती पासत मागता आसतना मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागुया. तशेंच आख्खो संवसारभर जायते कडेन फ्लड्स आयिल्ले आसात. आमच्या नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश जायती आनीक बुट्टी आयिल्ली आसा. करीत भाशेन मागुया ह्या लोकांक सगळ्या ह्या वायटांतली देवान राखूंक आनी सांबाळूंक. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणो खालती काय आमच्या जिवितांत गरजेची. हाचे दिसाक जिसो आमकां म्हणटा तसो भाव चुकलो जाल्यार वच आनी ताचे लागीं भासाभास कर आनी मुद्दो तुजो कितें आसा तो सुटावो कर. आमच्या जिवितांत सगळी खालतीकायेन एकामेका सोबे आमची वागणूक दाखोवंक आनी एकामेका सोबे चुकता तेन्ना बोगसोण्यो दिवंक आमी अदीक तयार आसूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध पासो भागून सुदान सांगवार मरे सगळ्या दोदितान भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात प्रार्थना सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सुम्या काकूत कोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकूत कोर काकुतकोर सुम्या काकूत कोर काकुतकोर प्रार्थुया सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची कारसां ओदीक ओदीक बोर अशें तुवें बासयलें दायज आमी जोडुशें कोर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या ससनाक Amen. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेलें वाचप मोबाच्या मैदानांतल्यान मोइजस नेबो दोंगरार जेरिकोच्या सामकार आसलेल्या पिस्केच्या तोरशेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो देश दाखयलो गिलियाद ते दान पर्यान आख्खे नातफाली ओस्तोमेच्या दोर्या पर्यान एफ्रेमाचो आनी मानसेचो गांव आनी जुदाचो सगलो गांव नेबाग आनी जोरा पर्यान खाजूर माडांनी भरलेल्या जेरिको शाराच्या फालक्यांचें मैदान आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें हो देश अब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थेक दितलो तुज्या दोळ्यांनी तो देश हांवें तुका पळोवंक दिलो पूण तूं थंय पावचोच न्हय तुय मोबाच्या गांवांत सर्वेस्परान निर्मोळ्ळ्या प्रमाणे सर्वेस्पराचो सेवक मोइजस मेलो मोबाच्या गांवांत बेतपोरयेच्या सामकारा आसलेल्या फालक्यांत ताका पुरलो पूण आयज पर्यंत ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना मोइजस मेलो तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोळ देवूंक नासलें इस्रायलाच्यो पूत धुवो मोइजसाक मोबाच्या मैदानार 30 दीस रोडलीं मागीर मोइजसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले नुनाचो पूत जोसिये जानवाईच्या आत्म्यान बोल्लोलो कित्याक मोइजसान ताचेर आपले हात दवरलेले सर्वेस्परान मोइजसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायलाच्या पूत धुवांनी ताचें उतर आयकलें तेतून तान इस्रायलान मोइजसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना सर्वेस्परान ताचे कडेन तोंडातोंडी उलयतालो ताचे उद्देशी इजिप्त देशांत फारो आनी ताचे सगल्या सेवकां उजीर आनी देशा मुखार सर्वेस्परान खुणां आनी अजापां केलीं ते बाबतीन आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायलाच्या दोळ्यां मुखार पदवेदार बावल्यान आनी व्हड बें दाखोवन मोइजसान कर्तुबां केल्लीं ते बाबतीन ताचो असलो दुसरो कोण जालो ना देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब देवान म्हज्या ओतम्याक जीव दिला ताचें नांव व्हड जावं जबाब देवान म्हज्या ओतम्याक जीव दिला ताचें नांव व्हड जावं पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुबां जबाब देवान म्हज्या ओतम्याक जीव दिला ताचें नांव व्हड जावं येयात आनी देवाची कर्तुबां पळयात मनशां मदें घोळलोलीं विस्मितां आमकां तोटाक कोत्तात तसलीं राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात जबाब देवान म्हज्या ओतम्याक जीव दिला ताचें नांव व्हड जावं देवाची भक्ती कोत्तल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो ताची वाखाणीची सदांच म्हजेर जिबेर
जबाब देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार देव बाप आसलो जेजू सोवे खुर्सार आपले वेंगेन पोत्तून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. Service for us, 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 service for us. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणू जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्या आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुजें आयकना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गवांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तोंड बाबार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव सांगता तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणो आयच्या दिसाक आमकां ह्या संवसारांत घडटले घडणेचेर आमच्या जिविताच्या संबंदाचेर लक्ष घालूंक जेसू आपयता. आनी खरेंच आयच्या दिसा ह्या आधुनीक काळार आमी कशे तरेन आमचे संबंद व्हरता, कसले मन घेवन हे संबंद सांबाळटा, कसले आमच्या जिवितांत घडण्यो घडटात हाचे विशीं नियाळ्ळे जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक लागू जाता. आमकां एके भाशेन तें रुजू करता की आमी खरेंच खालतिकाय आपणायता की ना. जायते फावटी म्हजो भाव म्हजें चुकता तेन्ना घडयेक हांव ताका जोडटी करूंक ताची जोडटी करूंक ताचेर फॉर्मोण मारूंक हांव तयार आसां. जायते फावटी ताणें म्हाका दुखयला जाल्यार हांव घडये म्हणटा ताची जोडटी जावंक गरज, म्हाका न्याय मेळोवंक गरज. पूण न्याय मेळटा आसतना जेजू आयच्या दिसाक सांगता तुज्या जिवितांत खालतिकाय आसूंक गरजेची. तूं दुखवला हाचे विशीं तूं चिंती नाकाय, पूण वच आनी कसली चूक तुजो भाव तुजेर करीत जाल्यार तुजें आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. म्हणजे भासाभास सुरू कर आनी भासाभास सुरू करता आसतना तुका आनी ताका बरेपण येतलें, तुका आनी ताका अदीक आनी अदीक समजणी मेवतली एकामेकाची हें जेजूच्या मनांत आसा. हो बेटी जायते फावटी आमी चिंता हांवें म्हज्या भावाचेर तर कितें वो म्हज्या भावान म्हजेर कितें आड केलें जाल्यार ताणें बोगसणें मागूंक जाय वो हांवें बोगसणें मागूंक जाय अशें आमचें धोरण आसता. जेजू आयच्या दिसा बोगसण्याचीच न्हय पूण भासाभास करपाची गरज आसा हाचे विशीं तो आमकां शिकवण दिता. इतलेंच न्हय तो तुजें आयकना जाल्यार तुज्या भावाक वा आनीक एकल्याक व्हर आनी दोगां जाणांक व्हर ताची सवें तूं भासाभास कर. तांकां आयकना सोबेक सांग, सोबेक आयकना जाल्यार ताका ऑन भावार्थी कसो सोडून दी. म्हणजे ताचे भितर आनी खालतिकाय ना, तो गर्वान भरलेलो आसा. ताचे भितर आपल्या जिविताची बदलणी करपाक ताका आनी कसलीच हिकमत ना.
म्हणटच ताका तुवें वाऱ्यार सोडून दिवचो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव म्हज्या बाबाशी वेता तो चूक करता, हांव दुखोवला देखून वचचो ना, पूण म्हजो भाव अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत बरें हाडचें, आपलें जिवीत बदलचें, म्हज्या भावान जी चूक केल्या ती परतून जावची न्हय म्हणून हो म्हजो हेतू जालो जाल्यार तुकाच बरेंपण न्हय पूण ताकाय बरेंपण मेवतलें. जायते फावटी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा तुमी संवसारांत बांदशें तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडश्या तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. विंगास, निड्डुकाय, एकामेकाक भावाक भावाची राड घालप, एकामेका मदें तोंटो उपरासला तो उदीक वाडोवप, एकामेका सवे दुस्मानकाय धरप, हें आयच्या समाजाचें धोरण. आमचे भितर आमकां विचार करुया, कितें आमी बांदूंक सोदता, कितें आमी सोडून दिवंक सोदता. खरेंच देवान दिल्ले तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडटा, वो संवसारी मना प्रमाणे आमी चलून अदीक आमचे भितर बोडाय, अदीक आमचे भितर गर्व, अदीक आमचे भितर व्हडपण आमी हाडूंक सोदता. अशे दिसाक आमचे भितर जर ही वस्तू भितर सरल्या जाल्यार आमकां खालती काय मागुया, सगल्या वायटाचेर आमी झूज मारूया, आमचे भितर आसा ती सगळी विखोटाय आमी पयसावया आनी देवाचे कृपेन जिवंक अदीक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या बाबूले म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या रांतलें बलिदान आपल्या मनाक निवडले, आमच्या सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुकाच भेटोवची देणी तुजे काकलुतेन तूंच आमच्या हातान घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर कडेन सुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां जिव्या बाबाडटान ताचें पुनर्जिवन पळोवन परगोडटां. तीर बरवशान ताचे महिमेवो तेण्या कोंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत, पातकांचें बोगसोनी मेडच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी तुलो जीवन पडावोनी, तुले रक्तासोयी सोन्या. संसाराच्या सोडून आमची सोडवण तूं. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकूत कर. तांकां जिस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर झुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दंडुता आनी सर काडीत तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, चिकोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका, वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोवशें नोतरेक तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका शिकोशी परमेत तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका फावना, पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुका तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी तिरायन जीव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे 7 ते 8 वाजता पवित्र संस्काराची बसो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नव्यानाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थांव तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या. जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो.
पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुती हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजती हांव जैत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेत तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वतुता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका हे माई आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरिये कृपेन बोलली सर्वेस पोत चिताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरिये कृपेन बोलली सर्वेस पोत चिताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरिये कृपेन बोलली सर्वेस पोत चिताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागिंती मारिये आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलोल्या मजत कोर हुस्कोत काळजाच्या माग खोचे पासून जा शराती देवाच्या मुनयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तोऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी प्रातू ह्या समय जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मरेक आमची माय करून सदांच तुवें आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तुजे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सडवणीचो तुजो जियेता राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंता खातीर मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागण्याय सोम्या आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो करूं सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मजेती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावस आसनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक
तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता ससनाच्या ससना आमेन. शाश्वत आदाच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाची आनी पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां घालतो गो. आमेन. गायन घेऊया T37 पेज नंबर 219 T37.